तो कितें म्हणटा थोड्यांनी बिल सारकें आहा थोड्यांनी बिल म्हणटा चेक करपा पडटा तुमी एप्लिकेशन करचें पडटा म्हणटा आनी दुसरें म्हणटा तो 6 म्हयन्याची बरोबर धाडल्या पूण तो म्हणटा थोडे करून म्हणटा दिवचे पडटा हाफ पेमेंट करून हे पेड करचें पडटा थोडे लोक तयार ना ते कितें म्हणटा आमच्या इतलें भरपाक जावचें ना म्हणटा ते आनी हे कितें म्हणटा हे आमची मिस्टेक आमी सारकी धाडल्या म्हणटा ते पूण त्या इलेक्शनाचे हाडटा इलेक्शन आमकां लागना न्ही आमची बिलां म्हणून मिनिस्टरीन भरतले बिलां म्हणटा टायमार येवपा जाय न्ही आतां तेंणी सांगलां न्ही तांकां लेटर करून सांगलां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलां तांकां कोणाली चड बिलां दिल्यार एप्लिकेशन करपाचें ना आमी सदां भशेन उदक चड कांय यूज करूना उदक पूण थोड्यांक बरें चड यूज केलें तांकां बिलां कांय येवना ग्रीवन्स कितें आसा की वांगडा बिलां वाडून आयल्या म्हणटा सो पॉयंट कसो आसा आमी ते आतां सगळे तेंचे 2-3 बिलां हे पयलीं पर डे कन्जम्पशन काडून मंथली नोट केल्यार एज पर स्लॅब वायज म्हणजे प्रिवियस जे आसतालो तसोच तांकां कन्जम्पशन आतांय आसा ओन्ली थिंग कितें आसा जर कन्जम्पशन पर मंथ 50 युनिट्साच्या वयर गेल्ल्यान तो 25 रुपयाचो स्लॅब लागिल्लो आसा सो पर आनी अप टू जर 40 आसा जाल्यार एज पर ओल्ड जो पयलीं स्लॅब आशिल्लो तितल्या पर्यंतूच एज पर तशीच बिलां गेल्ली आसा सो तांकां म्हणटा की वांगडाच आयिल्ल्यान आमकां वाडून आयिल्ली आसा सो आतां आमी कितें केलें तांकां आमी टील डेट बिल्स कितली दिल्ली आसा नावेली तर जावं ऑल ओव्हर सगळे आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा सो नावेली मागीर जस्ट आतां टील 7 मार्च जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 39% लोकांक झिरो बिल्स गेल्ली आसा मीन्स नॉट चार्जेबल कित्याक तेंचे युनिट्स कन्जम्पशन लेस देन 16 आशिल्ले पर मंथ आनी 42.69% लोकांक एज पर ओल्ड स्लॅब दॅट इज कन्जम्पशन अप टू 40 युनिट्स पर मंथ गेल्ले आसा आतां हेज्याच वयर म्हणजे जांकां फ्लॅट स्लॅब लागला म्हणटा 25 रेट तो 11.86% कंज्युमर्सांक गेला